धारबनाड्या वर्ष पद्धतीप्रमाणे वजन काट्याची पूजा केल्या उपरांत ऊस कापूंक सुरुवात झाली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज। जे काही कामगार वर्ग आहेत, सर्व बंधू भगिनी आहेत, या ठिकाणी तुमच्या चरणावर विश्वास ठेवून आनंदी भावाने शरण आले। आजचा एक चांगला दिवस बघितला। ऊस फॅक्टरीत उसरा पावल्यार लुकसाण। हे फावट उशीर जालो तरी 8 तारखेमेरेन फॅक्टरी सुरू जातली म्हूण उसकारांनी ऊस कापूंक सुरवात केल्या। आयच्यान आमी ऊस मारपाक सुरू केला आणि आतां सांजचे आतां भरून आमी गाडी धाडटले फॅक्टरीक। तर बेगीन सुरू जायत जाल्यार आमकां परत ऊसाचें परत पीक येवपाक बऱ्या पडटलें। ऑलरेडी लेट जाला फॅक्टरी, पूण तरी सुद्दां 8 तारखेक चालू जावंक जाय जालें जाल्यार आमकां बरें हें जातलें। पोरू कितलो आशिल्लो? पोरू आमकां 403 टन जाल्लो, तर अंदू थोडी एरिया कमी आसल्या कारणान 300 टन तरी नक्की जातलो। जितलो लेट जाता तितलो रिकवरी कमी मेळटा। रिकवरी कमी मेळटा आनी कशें जाता फुटवे येवपा वेळ वता। हेंच तर 15 दीस पयलीं जाल्लें जाल्यार आतां किल्लोन ऊस एक 6 इंचा इतलो जातलो आसलो। नागेश सामंत हांणी आपल्या जो ऊस रोयिल्लो त्या फार्मान आयज ऊस कापणी जाल्ली आसा। जवळ जवळ 20 टन ऊस हांगासर कापलेलो आसा। हो सगळो ऊस ते आयज किंवा फाल्यां सकाळीं शुगर केन फॅक्टरीच्या गेटी समोर हाडटले। तांकां आशा आसा अजुनूय की 8 तारखेक ही फॅक्टरी सुरू जावची, नाजाल्यार सगळो ऊस जो आहा तो पाड जातलो आनी रिकवरी कमी जातली। धारबनाडीच्यान हांव विवेक प्रभू।